राज्यान कायदेशीर रेंवेचो व्यवसाय सुरू करपाक भाजप सरकाराक अपेस आयला। फाटली कितलीशीच वर्सां राज्यान बेकायदेशीर रेंवेचो व्यवसाय सरकाराच्या आशिर्वादान चलत आयला। ताका लागून उच्च न्यायालयाक हस्तक्षेप करचे पडला। मात हो सरकार न्यायालयाच्या आदेशाकूय मानिना अशें दिसून आयला, अशें गोय आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अमित पालेकर हांणी म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंयांनी हे तरेन ज्या तरेन डिक्टेटरशीप करपाचो प्रयत्न चलयला भाजप सरकारान ते सगळे चुकीचे आसा। म्हणजे हायकोर्टाक मातूय मान दिनासतना तो मनीस म्हणटा, आमी त्या आवाजार आयकला की तो म्हणटा की आमी कोण व्हडले रे तुका काय म्हणून, हायकोर्ट काय आपूण काय म्हणून। ही परिस्थिती इलेक्शन 2 म्हयन्याचेर येवन ठेपला, त्या खातीर तुमी हे करता, आमकां फोंडान घालपाचें आसा, हे कितें चल्लां? म्हणजे दीस इज समथींग वीच इज व्हेरी डेंजरस फॉर गोवा एंड गोवा डेमोक्रेसी। कायदो ना, तो म्हणटा कायदो आमी केलो म्हणून। तुम्ही कायदो केलो कारण तुमकां लोकांनी निवडून हाडले, पण लोकांपेक्षा तुम्ही श्रेष्ठ न्ही, कायद्यापेक्षा तुम्ही श्रेष्ठ न्ही। हायकोर्ट इज अल्टिमेटली द लॉज हॅव टू बी इम्प्लिमेंटेड बाय दी कोर्ट्स, लॉज हॅव टू बी इंटरप्रेटेड बाय दी कोर्ट अँड ताका प्रत्येकाक एक मशिनरी आसता। हायकोर्टापेक्षा, हायकोर्टाच्या ऑर्डरीपेक्षा जेन्ना एक निवडून हाडिल्लो जो लीडर आसा तो अशा तरेचे वक्तव्य करता आनी इलिगॅलिटी ज्या तरेन म्हणटा तो चलुनी, दॅट मिन्स दीस गव्हर्मेंट इज गव्हर्मेंट ऑफ इलिगॅलिटीज। हायकोर्टाक इंटरवेन करचें पडलें इलिगल सँड मायनिंगान, कारण सरकार खंय तरी फेल जाला। भारतीय जनता पार्टी सरकार फाटली कितलीशीच वर्सां जाली जो सँड मायनिंगाचो इश्यू आसा, एक प्रॉपर सँड मायनिंग पॉलिसी, प्रॉपर रेग्युलेशन ऑफ सँड मायनिंग करपाक शकलो ना। 2014च्यान ते आसा, 2012च्यान ते आसा गोंयांत, सरकार तांचो आसा, पण हें कित्याक जायना? काल आमी पळयलें की महाराष्ट्रात आनी गोवा हाजो सँड मायनिंगाचो इश्यू आसा, जो ट्रकांचो ट्रान्सपोर्टेशनाचो इश्यू आसा, तो इश्यू काल महाराष्ट्राचे आमदारांक घेवन येवचो पडलो आनी आमच्या सरकार तर्फे कांयच ताच्या बद्दल काम जालें ना। पूण गोंयान जो धंदो जावपाक शकता, गोंयान जे सँड मायनिंग ट्रेडिशनल करता, जे लोकल आशिल्ले, तांकां डावलून इलिगल सँड मायनिंग सरकार स्वताच्या सरकाराच्या आशिर्वादानच चलताली। शेवटी हायकोर्टान बडी मारली, हायकोर्टान सांगलें पुलीस ऑफिसर जे इन्चार्ज आसा त्या प्रत्येक एरियेचे तांकां ट्रान्सफर करचे, आनी आमी फाटल्या म्हयन्यांक पळयलें की पुलीस ऑफिसरांची ट्रान्सफरूय आयली। त्याच बरोबर हायकोर्टान सांगलें की जे इलिगल सँड मायनिंग करता तांच्यो ऑडियो ज्यो आसा त्यो सगळ्यो गोंयांतल्यो न्ही, त्यो सगळ्यो भायल्यो, त्यो गोंयांत येवन हांगा इलिगल सँड मायनिंग करता आनी करपी सगळे भायले। पण एक जो माफिया आसा, सँड माफिया, दॅट इज डुईंग दॅट अलॉंग विथ दी ब्लेसिंग्स ऑफ दी गव्हर्मेंट। तेन्ना हायकोर्टान सांगलें की त्यो ज्यो ऑडियो आसा, दॅट ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी म्हणटा पळय त्या भशेन त्यो ऑडियो मोडल्यो जाल्यार इलिगल सँड मायनिंग जावचें ना, म्हणून डायरेक्शन दिल्लें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी सगळ्या ऑथॉरिटीजांक की त्यो बोटीच मोडा। ती बोट मोडटा आसतना जी मोडकी बोट आशिल्ली तीच मोडपाक गेल्ले उपरांत जेन्ना प्रेजिडेंटाचो फोन येता, एक इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिवाचो फोन येता आनी तो सांगता की आमी श्रेष्ठ काय सरकार, काय कायदो श्रेष्ठ रे काय म्हणून, आमी श्रेष्ठ काय हायकोर्ट श्रेष्ठ रे म्हणून, आमी कायदो करपाक शकता, आमी कायदो हाडटा म्हणून आमी श्रेष्ठ जेन्ना म्हणटा, दॅट शोज दीस इज डिक्टेटरशीप, दीस इज एरेगन्स ऑफ पावर। दे वील गो टू एनी एक्सटेंट for being in power, may it be illegality, and they will foster this illegality. By fostering this illegality, this सरकार जो सरकार आसा तो दाखोवन दिता की आमी कोणाचेच न्ही म्हणून, आमी फक्त पावराचे। वी हॅव टू चॅक फ्रॉम द नंबर्स फ्रॉम वीच दिस कॉल हॅज कम। CDR जर चॅक करत त्या ऑफिसराचो जाल्यार तो कॉल खंयच्यान आयलो, कोणा कडल्यान आयलो तो दिसून लागतले, आनी सरकारान त्या ऑफिसराचो CDR जो आसा, कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स, तो जाहीर करचो। जर तो कॉल पर्टिक्युलर नंबरांतल्यान आयला आनी तुमी जर म्हणटा तो न्हय म्हणून, आनी तो मनीस ताणें कॉल करूं नाशिल्लो म्हणून, जाल्यार तांणी एक इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटीव आसा MP, ताजो त्या दिसाचो कॉल लॉग जाहीर करचो आनी त्या ऑफिसरांचो कॉल लॉग जाहीर करचो। तातूंतल्यान लोकांक कळून येतलें कोणाचो कॉल आसा काय ना तो। नाजाल्यार डोंट ट्राय टू कवर दिस अप। द कॉल वॉज मेड बाय दी पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ BJP, who is the current MP. The call has come from him to that officer. That officer's mobile number along with the numbers received of that particular day should be made public, so that public knows that this kind of lies will not be tolerated by Goans, and certainly not by the High Court, where we are going to be part of whatever moment that all the parties are going to take together.